नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान झोनात केल्ले सगळे बदल लागू करपाचो यत्न, तालुक्या प्रमाण अधिसूचित करतले प्लान, प्रादेशिक आराखड्याचे राज्यस्तरीय समितीचे बसकेत निर्णय। शिक्षण माध्यमाचेर आल्लेकाराचे भूमिकेची देख बीजेपीन घेवची, इंग्लिश स्कुलांक अनुदान बंद करचे, आल्लेकाराचो मोराल बीजेपीनय दाखोवचो, मंच आल्लेकाराचेर खुश। मडकय नवदुर्गेची मूर्ती बदलू येता काय ना, बुधवारा फोंडेचे डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो निकाल, वादाक लागून देवळांत उत्सवय बंद, उत्सवांनी अधिकार जाय, ग्रामस्थांची मागणी। आरोशी दर्यादेगेर आनीक एक रिव्हर प्रिन्सेस, 3 दीस जालो पोंटून अडकला दर्यादेगेर, पोंटूनवाल्याची जाग मागना, पोंटूनाचेर जाताल्यो पार्ट्यो। आणि आकांतवादाक उपाय करपाक गोंयकारांचो हातभार जाय, एटीएस घालतले जाग्यार पुलीस लागले ब्रिक्स परिशदेचे तयारीक, नवे डीजीपीची प्रुडंटाक खासा मुलाखत। खबरो विस्तारान। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान झोनात केल्ले सगळे बदल लागू करपाचो यत्न करतले अशें शार नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयला। राज्यस्तरीय समितीची प्रादेशीक आराखड्याचेर मंगळारा परवरे पयली बसक जाली। तालुक्या प्रमाण प्लान अधिसूचित करपाचेय बसकेत थारला। संवेदनशील वाठाराचेर केंद्र सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण निर्णय घेतले। फुडली बसक 2 मायाक जातली। प्रादेशिक आराखड्याचेर राज्यस्तरीय समितीची परवरे पयली बसका जाली। 2001 आणि 2021 आराखड्यातले फरकाचेर बसकेन चर्चा जाली। We will have to respect the decisions of the investment promotion board. नाजाल्यार आमचे मेपार दिसना जाल्यार ते मागीर प्रॉब्लम जातले परते आयडेंटिफाय करपाक। बट दॅट विल कीप ऑन चेंजिंग एज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणजे आतां फायनल केलो तेंच्यानी परत डिसिजन घेतलें आनी एन्जॉय करपाचें तेंचे फुडले आरपीन येतले मागीर। आयज पासून कितें जाला पळय आमी विल ट्राय टू सुपर इम्पोज म्हणजे आमचे फायनल जाता ते मेरेन एको सेन्सिटीव एरिया आहा पळय ती आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या ते भशेन चलपा जाय। म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पॅरामिटर्स आनी आमचे पॅरामिटर्स बरोबर आसपा जाय। आमचे कितें कुशीन आसपा जायना आनी तेंचे कुशीन आसपा जायना। फॉरेस्ट एरियाज आहा पळय त्यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विचारून आतां न्हय कितें घातलां काडलां तें दिसूंक जाय। मायनींग डिपार्टमेंटाक विचारून न्हय कितें घातलां काडलां ते भशेन येवपा जाय। थोडे आमी बारीक गायडलायन आमी विचार केला करूंक ना पूण आमकां सारकी म्हायती गावसर आमकां फुडें वचपाक गावना। वी हॅव टू गो टू द मायनींग डिपार्टमेंट नो सी वीच आर द नोटिफाईड मायन्स लायक देम ऑर प्रोस्पेक्टिव्ह मायन्स बट दीज आर ऑल सुपर इम्पोजिशन्स। You have a big map. They say this is a mining area. It doesn't mean if there's no mine there, it cannot be a mining area. Just because we put in the RP, it doesn't become a mining area. It has to be actually extractable mining area. Private forest जे विषय हा पळय ते कन्फर्म जावंक ना त्याची पॉलिसीच जावंक ना। प्रायव्हेट फॉरेस्ट कन्फर्म करनासतना आमी आमच्या मॅपार दाखोवचे की ना दाखोवचे आमी मॅपार घालून बरें करतले की लोकांक त्रास करतले म्हणजे these are debatable issues. आता फॉरेस्टाचे रिपोर्टार आवाज जाल्यार तुमचे प्लॅन फुडें वयचोच ना फॉरेस्टाचे ती एक बाजू ती दिस इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट घातले ना घातले म्हणून फरक पडना ते डिसायड करतले तेका घेवचे प्रायव्हेट फॉरेस्ट घेवचे की ना ते डिसायड म्हणजे ते फुडले पडले डिसायड करतले बट वी लायक टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तालुका वायज वचपाचे डिसायड जाले दॅट वी हॅव डिसायडेड टू गो तालुका वायज notification as well or just notification as well. We have to go through it. I mean, not decided to do it immediately. फुडले मिटिंगेन आमकां पयले इनपुट्स गावतले मागीर इनपुट स्टडी करतले मागीर फुडें आनी खंयचो तालुका पयलीं घेवपाचो तरी तशें तेंच्यांनी पयलीं नोटिफाय केला ते भशेन तालुका घेवपाचे ते परते फाटी केले फाटले अंदाजान तहेत आमी कितें केलां लिस्ट येयले ऑब्जेक्शना पळय तो तालुका पयलो म्हटलो म्हणजे इनपुट सजेशन येयले पळय ती लिस्ट येयले पळय तो पयली म्हटलं
institutional areas, playgrounds, hospitals, all things we are trying to put as far as possible. So that once you read the map, you know exactly what is there and what is not there. मेंबर आणि कॉपस घातले 2001 आणि 2021 फरक किती हा पहिलो. ओके. See, all members are of the opinion they want to know exactly what are the changes made. That is the crux of the problem. Everybody talks about it. So we told the CTB to compile all this information and show it on the next meeting on the 2nd of May. प्रादेशीक आराखड्याचेर राज्यस्तरीय समितीची फुडली बसका 2 मेक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. शिक्षण माध्यमाचेर मंत्री राजेन आर्लेकारान घेतिल्ले भूमिकेची देख बीजेपीन घेवची आणि इंग्लिश स्कुलांक अनुदान बंद करचें. आर्लेकारान मोराल दाखयला तोच मोराल बीजेपीनय दाखोवचो. शिक्षणीक वर्स सुरू जावचे पयलीं सरकारान माध्यम प्रश्नाचेर निर्णय घेवन खंय विशय मेकळो करचो. मंच आर्लेकाराची बरीच तोखणाय करता. लोकशाहीत लोकांक दिल्लें उतर मोडप हो म्हजे नदरेन इंडियन पिनल कोडांतल्या खंयच्याय सिरियस ग्रेव कलमा परस चड मोठो गुन्यांव. आपणें जो मनीस वेचून दिला तो आपलें बरें करतलो, तो आपलें राज्य बरे तरेन चलयतलो ह्या विश्वासाचेर लोकशाही चलता. म्हणटकच त्या लोकशायेंत दिल्लें उतर मोडप म्हणटा तो फकत सादो विश्वासघात जायना, तो खूब मोठो विश्वासघात जाता. आनी हांव तरी समजता की भारतीय दंड संहितेत इंडियन पिनल कोडान चडांत चड सिरियस ऑफेन्स म्हणटा काय खून, पूण त्या खुनाच्याय परस हो मोठो खून. चूक सांगल्यार ती सादो मनीस न्ही, एक विचार करपी मनीस, अभ्यास करपी मनीस, भारतीय जनता पार्टी खातीर इतलीं वर्सां वावरून आयिल्लो मनीस ही चूक जाली म्हणून सांगता. हें लक्षांत घेवन आतां भारतीय जनता पार्टीन आपलें धोरण रायट रुळार हाडपाची गरज आसा. तांचे धोरणाची गाडी रुळा वेल्यान निसरले. आतां आमी सांगत आयल्यात की निसरले म्हणून, पूण भारतीय जनता पार्टी आयकूंक तयार नाशिल्ली. आतां तांचोच एक व्हड लिडर सांगता की हय ही चूक जाल्या, ही आमची गाडी निसरल्या. आतां तरी भारतीय जनता पार्टी आपली चूक समजून घेवन ती चूक सुदारपाची गरज आसा. आनी आमचे नदरेन भारतीय जनता पार्टीन राजन बाब आर्लेकार हांणी सांगलां तें धोरण स्पश्टपणान मानून घेवचें, तें चालीक लावचें आनी केली ती चूक सुदारची. हो योग्य वेळ की भारतीय जनता पार्टी चुकल्या हे खुद्द भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आतां उलोवंक लागल्यात, ते समजून घेवन भारतीय जनता पार्टीन आपलें धोरण सुदारचें. आनी तिका म्हज्या नदरेन चड वेळ ना, कारण दुसरें एकाडेमीक वर्स, शिक्षणीक वर्स सुरू जावपाचो वेळ जालो. अशे वेळार चड वेळ लायनासतना जें राजन बाब आर्लेकार हांणी लक्षांत हाडून दिलां तें भारतीय जनता पार्टीन ताबडतोब इम्प्लिमेंट करचें अशी आमची मागणी आसा. मडकय नवदुर्गेची मूर्ती बदलू येता काय ना ताचेर बुधवारा फोंडेचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निकाल दितले. मूर्ती बदलपाचेर म्हाजन आनी ग्रामस्थांचो वाद चल्ला. मूर्तीक वेर गेल्या म्हणून म्हाजन ती बदलूंक सोदतात. लोकांचो मूर्ती बदलूंक विरोध. वादाक लागून म्हाजनाच्या समितीन उत्सवूय बंद केल्यात. लोक उत्सवांनी गांवकारांचो पारंपारीक अधिकार मागतात. फाटल्या कांय दिसा सावन मडकय नवदुर्गेची मूर्ती बदलपा वेल्यान वातावरण तापलां. देवळाचे म्हाजन मूर्तीक वेर गेल्या म्हूण मूर्ती बदलूंक सोदतात, मात ती प्राचीन मूर्ती आशिल्ल्यान ती बदलूंक मडकयच्या लोकांचो विरोध. म्हाजन म्हणटात हे पयलीं 3 मूर्ती बदलल्यात. मूर्ती बदलूंक देवीचो प्रसादूय जाला. लोक म्हणटात गांवकारांक लिपोवन सगळें चल्लां. कोर्टांत प्रकरण पावलें. देवळाचे म्हाजन आनी ग्रामस्थांनी देवीची मूर्ती, देवळाचो नित्याचो कारभार, उत्सव आनी देवळाच्या वेवस्थापनाचेर आपापले आर्ग्युमेंट कोर्टा मुखार घाल्यात. वादाचे फाटभुंयेर देवळाच्या म्हाजनांच्या समितीन देवळांत दिसपट्टो तणाव नाका म्हूण धार्मीक विधी आनी उत्सव बंद दवरपाची नोटीसूय मारल्या. फोंडेचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुधवारा मूर्ती बदलू येता काय ना ताचेर निकाल दितलो. मडकय ग्रामस्थांचे वतीन आदोगाद अमृत कासारान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे: मूर्ती बदलपाचो निर्णय घेवचे पयलीं जाल्यात तंटे. गांवच्या लोकांक म्हाजनपद नाका, उत्सवांनी अधिकार जाय.
परंपरेप्रमाण चलत आयिल्ल्या उत्सव विधींनी वांटो जाय. पोर्तुगीज म्हाजनी कायद्याप्रमाण म्हाजनांक फकत व्यवस्थापनाचो अधिकार, म्हाजनांचो देवाचेर अधिकार ना. म्हाजनांनी आर्ग्युमेंट घाले ते अशे: सगळे उत्सव प्रत्येक समाजाक वांटून घाल्यात. कायद्यान पालखी उत्सवाचो अधिकार म्हाजनांक. गोंयांत सगळ्या समाजाच्या लोकांची वेगवेगळी देवळां. पोर्तुगीज म्हाजनी कायद्याप्रमाण म्हाजन देवळांचे मालक. बुधवारा फोंडेच्या कोर्टाचो निकाल येतलो तो देवीची मुर्ती सध्या बदलू येता काय ना ताचेर. देवस्थान आनी देवाचेर म्हाजनांच्या अधिकारांचो कोर्टांतलो वाद घडये उपरांतूय चालू उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 16 वर्सांचो सेल्विनो फेर्नांडीस देस्तेर वाड्यार जाल्ल्या एका अपघातांत वास्को गंभीर जखमी जाला. तरणाटो लायसन्स नासतना मोटारसायकल चलयतालो. ट्रक आनी मोटारसायकली मदीं एक्सिडेंट जालो. ताका बांबोळे शिफ्ट केला. 16:30 hours we received a call that accident took place near Elman Theatre. Accordingly, our staff visited the spot and it is noticed that one Duo scooter bearing registration number GA06Q3662 come under the wheels of one goods carrier truck which was proceeding towards from Sada to Vasco. And rider of the scooter, that is namely Selvin Fernandez, age 16 years, residence of Sada, is injured. Accordingly, he was shifted to GMC for medical attention, and we have registered MV accident and further inquiries in progress. घेऊ एक विराम.